न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुको घडटात ताचो आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान नियाळ दिता। तर आतां आमी आयच्या दिसाचो नियाळ घेवपाक या। तर आतां आमी सुशांत गांवस हांचे कडेन या, तांचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो नियाळ। सुशांत। न्यायाधीश वाल्मिकी मिनेझीस हांणी मुंबय उच्च न्यायालयाचो कायम न्यायाधीश म्हणून आयज सोपूत घेतलो। जो ज्येष्ठ न्यायाधीश आसा महेश सोनक हांणी तांकां सोपूत दिलो। तेच बरोबर गोंयांतले भारत देशपांडे आनी अरुण पेडणेकार हांच्यांनी आज सोपूत घेतिल्लो आसा। ही एक अपडेट जाली। दुसरी अपडेट आसा ती काल BJPन आपलो प्रचाराचो नाल्ल फोडिल्लो आसा आनी महालक्ष्मीचें दर्शन घेवन जो उत्तर गोंयचो कॅन्डिडेट आहा जो श्रीपाद नायक आनी दक्षिण गोंयचो जी गोंयची कॅन्डिडेट आसा पल्लवी धेंपे तांच्यांनी महालक्ष्मी देवीचें दर्शन घेवन प्रचाराचो नाल्ल फोडिल्लो। ते उपरांत आयज जी दक्षिण गोंयची उमेदवार आसा पल्लवी धेंपे हांच्यांनी वास्को वचून देव दामोदराक नाल्ल दवरून थंयच्यान दक्षिण गोंया भितर आपल्या प्रचाराक सुरवात केल्ली आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो आसा तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। थँक्यू सुशांत। सुशांतान आमकां बरी बातमी सांगल्या। आतां जे लोकसभा जी इलेक्शन येवपाचें आहा ताच्या हेजे वयल्यान भाजपान आपलो प्रचार सुरू केल्लोच आसा। तर आतां आमी गौरीशा कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो नियाळ। गौरीश। सद्या मोल्या एका जंगलान सोऱ्याची तस्करी करतना कर्नाटक हुबळीचो सुशांत परशुराम झिंगडे हाका अटक केल्या। तेजे कडल्यान सोरो 9.5 लिटराचो सोरो जप्त केला। कुड्या पुलिसांनी PSI विभावरी गांवकर हांच्या फुडारपणा खाला ही कारवाय जाली। सद्या आचारसंहिता चालू आशिल्ल्या कारणात कडक बंदोबस्त तैनात आसा। तेन्ना मोल्या हांगासर भोंवडी करता आसतना त्या पुलिसांक सांपडलें की मोल्या गांवच्यान ही तस्करी जाता म्हणून। तर अश्यो कांयश्यो बॉटली सांपडलेल्यो आसा। तितून इम्पेरियल ब्लू, रॉयल चॅलेंज, बुलेश, रॉयल स्टॅग, कोकण चॉयस म्हणजे गोंयची थळावी, मिकीज रेड वायन, डबल 9 अश्यो साबार बाटल्यो सांपडिल्ल्यो आसा। आनी टोटल जो एमावंट आसा त्या बॉटलीचो तो 9.5 लिटर आसा। आनी ताका लागून फाटीं एकदां अशीच तस्करी करतना मोल्या हांगासर धाड घातिल्ली, परतून एक फावट ही धाड घालून तांकां अटक केल्ली आसा। थँक्यू गौरीश। गौरीशान एक आमकां बरी बातमी सांगली आसा। तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन या। ऐश्वर्या कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो अपडेट। ऐश्वर्या। बोड्ड्या दिवचल हांगा पारंपारीक होमखण उत्सव मनयलो। आनी दुसरी बातमी म्हटल्यार केप्यां वाठारांत पुलिसांनी गोरवांच्या तस्करी प्रकरणांत 2 जाणांक अटक केला। हाची सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटली। थँक्यू ऐश्वर्या। ऐश्वर्यान आमकां बरी बातमी सांगल्या। हेजेर तस्करी करप हेजेर कांय म्हयने पयलीं अशीच एक घडणूक घडिल्ली सत्तरी वाठारांत, आतांय परत थंयसर घडिल्ली आसा। तर आतां आमी संजना कडेन या। संजना कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो अपडेट। संजना। गोंय काँग्रेसीचे आयज लोकसभेचे 2 उमेदवार जाहीर जावपाची शक्यताय आसा। आयज CEC मिटींग न्यू दिल्ली हांगा जावपाची आसा। हे मिटिंगेक हाजीर रावपाक प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव गेल्ले आसा, तशेंच हेर फुडारी गेला। आनी ही मिटींग जाल्या उपरांत नांवां जाहीर जावपाची शक्यताय आसा। काँग्रेसीन उत्तर गोंया खातीर आदले केंद्रीय कायदो मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आनी सरचिटणीस विजय BK हांची, जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान सद्याचे खासदार फ्रांसीस सार्दीन, आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आनी सरचिटणीस विरियातो फर्नांडीस हांची नांवां वेंचणूक समिती कडेन धाडल्यात। ह्या नांवांचेर विचार सुरू आसा। आयज ह्या नांवांचेर मोर बसपाची शक्यताय आसा। दुसरी बातमी आसा ती
मांद्रेंतल्या ओशो हिलिंग सेंटरांतल्यान एक चली बेपत्ता जाल्ली. तिचें नांव आरती गोपाल हामल अशें आसा. ही नेपाळी तरणाटी शिवोले इश्टिणी वांगडा शेणिल्ली ती मेळिल्ली आसा. नेपाळांतल्या धनगडीचे महापौर गोपाल हामल हांची ती धूव आसा. तिच्या सोयऱ्यांनी काल कागाळ केल्या उपरांत फकत 12 वरां भितर गोंय पुलिसांनी ही सोद मोहीम सुरू करून त्या चलयेक शिवोले हांगा इश्टिणी वांगडा धरिल्लें आसा. अशें कळटा की तिची जी म्हणजे तिका टोपोग्राफी गोंयची खबर नाशिल्ल्या कारणान ती आनी तिचे कडेन मोबायल फोनूय नाशिल्ल्या कारणान ती एक वेळ शेणला आसूं शकता अशें एसपीन पीसी घेवन आयज सांगिल्लें आसा. थँक्यू संजना. आमकां लोकसभेची जी बातमी कांय दीस पयलीं आमकां सगळ्यांक उत्सुकता आशिल्ली की भाजपाचो सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट कोण आसतलो कसो, पण तेंच्यांनी अनावन्स केल्या उपरांत आतां सगळ्यांक ही उत्सुकता वाडला की आतां काँग्रेसीचे नॉर्थ आनी सावथाचे कॅन्डिडेट कोण आसतले ते आतां आमी सांजचे 6-7 वरांचेर आमकां कळटलेंच. तशीच दुसरी जी बातमी आहा म्हणजे MPTच्या वर्कर्सांनी आयज स्ट्रायक केल्लो कित्याक तेंच्या पगारान वाड जावपा जाय आनी तेंची अशी मागणी आसा. ती खूब वर्सांची मागणी तेंची प्रलंबीत आसा अशें तांचे मने आसात. देखून तेंच्यांनी अशी मागणी केला की आमच्या पगारान वाट करना येता आमी स्ट्रायक करतलो अशें तेंच्यांनी शिटकावन दिल्ली आसा. तशेंच आतां आमी दिप्ती कडेन या. दिप्ती कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. दिप्ती. 7 गांवांची घोडेमोडणी म्हणून फामाद आशिल्ली ठाणे 70ची घोडेमोडणी जी 30 सालांत जाता ती ह्या वर्सा 29 मार्चाक जावपाची आसा. सो ठाणेकारांनी आव्हान केल्लें आसा की सगळ्यांनी मुजरत ह्या घोडेमोडणीक येवचें. 7 जे गांव आसा तातूंत भितर खंय तरी रिवे, गोळावली, ठाणे, मागीर तशेंच चरावणे, हिवरे ह्या गांवांचो आस्पाव आसा. तशेंच आयज दुसरी म्हत्वाची म्हळ्यार आयज पणजेचो महापौर म्हणून 4थें फावट रोहित मोन्सेराताची बिनविरोध निवड जाल्ली आसा. तशेंच उपमहापौर पदाचेर संजीव नायक हांची 3रे खेपेक निवड जाल्ली आसा. आनी आयज सकाळीं आयुक्त क्लेन मदेरांच्या हाजेरीत ही घोशणा जाली. तशेंच स्मार्ट सिटीच्या प्रदुशणाक लागून जे पळय थळाव्यांनी याचिका दाखल केल्ल्यो, काल 2 याचिकांचेर सुनावणी जाल्ली आनी तातूंत 3ऱ्या याचिकेची भर पडिल्ली. सद्या ह्या 3 याचिकेंचेर सुनावणी चालू आसा. मात ही जी लोकांनी पळय याचिका दाखल केल्या ताका त्या निर्णयाक आपूण येवकार दिता अशें मत जें आसा तें महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी व्यक्त केलां. कारण कंत्राटदारान तांणी केल्ल्या हलगर्जीपणाची ताका शिक्षा मेळपाकूच जाय अशें तांणी स्पश्ट म्हणिल्लें आसा. तर ह्या सविस्तर बातम्यां खातीर गोमंतक टुडे बुलेटीन मुजरत पळोवचें. थँक्यू दिप्ती. दिप्तीन आमकां 3 बऱ्योचश्यो बातम्यो सांगल्यो आसा. तशें आतां आमी उत्तेजा कडेन या. उत्तेजा कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो निया. उत्तेजा. आयची एक म्हत्वाची म्हणल्यार अपडेट म्हणल्यार आवय नांवाक जे काळिमा फासपो जी गजाल आयज फातोड्ड्या बड्ड्या वाठारान घडल्या. सकाळीं जेन्ना बड्ड्या वाठारान एक 1.5 म्हयन्याची एक चली प्लास्टीकच्या पिशवेन गुठलायल्या अवस्थेन थळाव्यांक सापले. तेन्ना थळाव्यांनी रडटा ते आवाज आयकून थळाव्यांनी पुलिसांक कळीत केला आनी पुलिसांनी चवकशे उपरांत कळ्ळें की त्या आवयन आपल्या भुरग्याक थंय हाडून उडयल्ल्या. आनी ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी फातोड्ड्या पुलिसांनी आवय प्रियंका फर्नांडीस हेका अटक केल्या. तेणी चवकशे उपरांत तेणी आपुणूच अशें गुन्यांव केल्ल्याची कबुली दिली. तेज्या उपरांत तिका ही अटक केल्या. आनी दुसरी बातमी म्हणल्यार ती आसा म्हणल्यार ती काल बाणावले पेड्या वाठारांत विश्वनाथ सिग्नल ह्या कामगाराचो खून जाल्लो. तो आपल्या बायले सयत कोलवा पेड्या वाठारान भाड्याच्या कुडीन रावतालो आनी तो जे काम हेचे टायल्स फिटिंगाचें काम करतालो. त्या प्रकरणा वयल्यान आयज पुलिसांनी तेचे बायलेक तेजी घरकान्न आसा ती वैष्णवी उर्फ मंगला सिग्नल हिका पुलिसांनी अटक केल्या. ह्यो तुमकां सविस्तर बातम्यो आयज 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. थँक्यू उत्तेजा. उत्तेजान आमकां 2 बऱ्योचश्यो बातम्यो सांगल्यो आनी एक जी बातमी म्हणजे एक काळजाक हात घालपाची की एका धाकट्या भुरग्याक जालेल्या धाकट्या भुरग्याक अशें सोडप हे खरेंच एक काळजाक हात घालपाची अशी गजाल आसा. हेज्यो सगल्यो ज्यो बातम्यो आसा त्यो तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनां पळोवपाकूच मेळटल्यो. तशेंच लायव्ह अपडेटा लागून गोमंतक TV फॉलो सबस्क्रायब करा. कॅमेरामॅन या सयत ऐश्वर्या कर्जेकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूप व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक TV.